गोवा एथलेटिक संघटनेन एसएजी आणि भारतीय एथलेटिक महासंघाक बरोबर घेऊन 14 जानेराक 52वी नॅशनल क्रॉस कंट्री चॅम्पियनशीप दवरल्या। चॅम्पियनशीप फर्मागुडीर जीईसी ग्राउंडार जातली। सर्तीत भारतांतल्यो 30 खडेगाठ टीमी वांटो घेतल्यो। 8 वर्सां फाटीं गोंयांत नॅशनल क्रॉस कंट्री चॅम्पियनशीप जाल्ली। 14 जानेवारीक दिसभराचो एकूण सगळी चॅम्पियनशीप थंय आसतली आणि सगळ्याच देशभरांतल्यान एकूण 30 टीमी ह्या हातून वांटेकार जावपाच्यो आसात। एकूण 655 पार्टिसिपंट्स हातून एथलेट्स जे आसात ते हातून वांटेकार जातले खातीर आनी ह्या इव्हेंटांतल्यान एक गोंयच्या जेंकां ह्या स्पोर्ट्स फिल्डा भितर इंट्रस्ट आसा तांकां एक गायडन्स म्हणा, सपोर्ट म्हणा, इनिशिएटीव म्हणा, एनकरेजमेंट म्हणा अशा पद्दतीन ह्या हातूंतल्यान मेळटली आणि ताचो एक उपयोग सगळ्या गोंया खातीर जातलो। She has already arrived in Goa. Then Monica Athare, she ran marathon for World Championship. Sanjuni Jadhav is the Asian bronze medalist. So Sachin Patil, international athlete. These people are part. This type of athletes are coming from all over India. Last time we 6 per team in one group. And as far as the course is concerned that we have designed now, is there any fractional changes that has been made in the course? No, same. Everything is the same. 2 kilometer route. Any medal expectations from Goan athletes? It is not a medal, it is team championships. In Pune we had finished 4th behind railways, services, Manipur and Goa. I'm sorry, Maharashtra and Goa. मडगांवच्या दामोदर कॉलेजीन आंतर कॉलेज हँडबॉल सर्त घडोवन हाडल्या। शुक्रारा सर्तीक सुरवात जाली। हातूंत 8 कॉलेजींनी वांटो घेतला। गोंयांत हँडबॉल वयर सरूंक जाय जाल्यार वर्सभर चलपी हँडबॉल लीग सुरू जावंक जाय अशें दामोदर कॉलेजीचो खेळा संचालक सुधाकर नायकाक दिसता। Initiative to orbit and it was a very great total best teams, 8 teams we are invited and all our 8 are coming to this tournament, including the Damodar College, Rosary College, Chowgule College, Government College of Bodda, Salgankar Law College, Panjim, Multi-Faculty College, Dharbandada, Dempo College of Panjim. These 8 colleges will participate and it will be a grand tournament handball. Handball, there are so many handball players in spread all over Goa, but there are very less tournament for handball players, and that's why our handball is not coming up. According to me, there should be a year-round handball tournament. Then only the handball will come like a football. गोंयच्या कलाकारांकय उर्बा मेळची म्हूण आरडीएची वर्सुकी कार्यावळ सारस आप वावुरपी गटांक तांच्या उत्पादना खातीर एक मार्केट तयार करून दिता। ताचो गोंयकारांनी फायदो करून घेवचो म्हूण आमदार मंत्री उक्तावणाक उलयले। सरस हो एक कॅलेंडर इव्हेंट जायत, पूण हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात तांकां फकत वर्सान एकूचदा एक चान्स मेळप ओ 2दा चान्स मेळप इतल्याचेर आमी रावंक जायना। तांकां सदांच आपूण जें कितें प्रोड्यूस करता तें विकपाक तांकां चान्स मेळपाची गरज आहा आनी हे फुडें व्हरपा खातीर ताजो डिपार्टमेंट काम करूंक जाय। सरस एकूच सरस प्रोग्रामा खातीर सगळो डिपार्टमेंट काम करता आणि ताजे मागीर डिपार्टमेंट न्हिदता अशें जावंक जायना। थोडेशे महिला वर्ग आसा तो ट्रेनिंग प्रोग्राम घेता आणि कुशल जाता, म्हणजे ती स्कील आसा पळय ती मास्टर करता। आता ही स्कील मास्टर करून परत आनीक कसलो स्कील प्रोग्राम जालो तो स्कील प्रोग्राम ट्रेनिंग घेता। पण हेका जेन्ना तुम्ही मास्टर करता तेन्ना तेका फुडें व्हरपाक जाय। ती एक जो सपोज एक कसलो टॉय मेकिंग आसा जावं आनी कितें आसा जाल्यार हेका मार्केट दिवपाचो प्रयत्न आसता। तर हो मार्केट दिवपाचो काम आमी थ्रू सरस
हांगासर आयोजीत केल्लें आसा. हांगा अत्यंत बरे पद्धतीने एक्झिबिशन करतात. बाब जयेश साळगांवकार आनी ताचे सगळे ऑफिसर्स हांचें अभिनंदन करता की हांगा खुबशे स्टॉल्स लागिल्ले आसात. त्याच बरोबर तांणी लोकल पळय कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किंवा लोकल कोण आर्टिस्ट आसा तांकांय इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा. सगळे स्टॉल भायल्या लोकांक दिले अशें ना. इट्स अ मिक्सचर ऑफ भायले येता ते आर्टिस्ट आनी गोंयचे, आनी म्हणून तातूंत गोंयच्या आर्टिस्टांक गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक स्कोप मेळटा आपली कला दाखोवपाक, आपले वस्तू विकपाक, आपले वस्तू लोकां मुखार मांडपाक. कारण मार्केटिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.